मंगळार 26 मार्च मुखेल वड म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांव सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. नियाळाक आदार. आसिसीचो सान फ्रांसीस रोमा शारांत आसलो तेन्ना तो कांय घडयो एकलोच एका एकसुर्या जाग्यार वचून मागणें करतालो. एका दिसाक असोच मागणें करतना ताका जेजू दिश्टी पडून ताणें ताका सांगलें, फ्रांसीस, फ्रांसीस, वच आनी म्हजें देव मंदीर नव्यान बांदून काड, कारण तें मोडूंक पावलां. ताणें जेजूचें हें आपुणूय स्विकारून फ्रांसिस्कन ही संस्था घडली आनी हे संस्थे वरवीं ताणें जायत्या जाणांक देवाची खबर परगटली. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी सांगता, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत हांव सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्मूचे आदींच ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तशेंच आयच्या शुभवर्तमानांत जेन्ना पेद्रू जेजूक तो खंय वेता काय म्हूण विचारता तेन्ना जेजू ताका असो जबाब दिता, हांव वेता थंय तुज्यान आतां म्हज्या फाटल्यान येवंक जायना, पूण मागीर येतलोय म्हजे फाटल्यान. आमकां दर एकल्याक जेजून आपलो पाटलाव करूंक आपयल्यान, पूण आमी ताचें आपोवणें स्विकारता काय, वो हें आपोवणें भेऱ्या कानार घातलां? आमचे फिरगोजेन कसलोय वावर आसता तेन्ना आमी तातूंत वांटो घेता, ओ म्हाका कित्याक पडलां अशें म्हणून फाटीं रावता. फिरगोजेच्या वावराक उमेदीन खान मारुया. म्हजो थाराव. जेजूचें आपोवणें स्विकारून दर दिसाक ताचें उतर परगटूंक हांव वावुरतलें.